देवान विसराल्लीं भुरगीं. वणयेच्या पोंतार पावलोच बाबुलनाक तकली उखण मुखार पळय लागलो. तेणें पळेवंक ताका कठिणायेचें भें दिसतलें, तरी ताणें धैर्य आरावन दिश्ट तिणें व्हेली. ताज्या आंगडी मुखार आनी तेण्याच्या सुतुराक आकाशाक तेंकून रावची लोकाची फेट भरून गेल्लीची दिसली सोड हेर कितेंच ताका दिसलें ना. खांद्यार आशिल्ल्या कुडके भायरसान आपलें तोंड ताणें पुसलें, तरी घामाचे थेंबे रास पडचे रावले नात. हरद्यांतलें आक्रंदन कठीण जावन आशिल्लें. अंतरच ती गजाल ताका कळली. बिटूनच ती खबर ताका दिली. आयकेन तो भिवलो. आपलें तांतू मातेर जावंक नजो जालो तरी हे प्रायेर पोलिसांच्या तोंदऱ्याक बली जातलो. त्या देखूनच कितेंच कळीत नातिला बरी तो थंय थावन आपल्या सदाच्या नितळायेच्या कामा खातीर गेलो. सदांचे बरी कुडीची नितळाय तिरसून काजूच्या रुखाचें पान उरटायेन वळोवन दांत घासून कागूर न्हंयत बुडताना आंगांत भरिल्लो बियाचो उजो निवल्ल्या बरी जालें, तरी मतींतली आंगठी चड आनी चड जळून येताली. तशें ताका भोगतालें. सदांचे वस्तूर उमळून बरें वस्त्र न्हेसून तो देवळाक आयलो. देवळांत दिवो जळावन कपालार गांधाचो तिळो लायलो. भटान म्हणले थोडे दैवीक श्लोकांक ताणें ताळो मेळयलो, तरी आज कसलेंच भक्तीचे आशा आनी मागण्याची अभिलाषा नातली. ताका फकत भें दिसतलें. वणी थावन तेनकाक ताणें भरिल्ल्या वाटेर मदेंच आसल्या वाटेंतल्यान एक फर्लांग चलो तर कागोर न्हंय मेळटा. त्या न्हंयत पावसांत तशें गिमांत उदक उणें जाल्लें म्हणना. न्हंयच्या तडीर आसले माड उतरून चिक्के मुखार गेलो तर फातराच्या उबार जाग्यार हनुमानाचें देवूळ. देवळाच्यो तोरी 15 मैला पयस म्हणसर दिसतात. वणींत सादारण मदेंच ताजी आंगड आनी काफयेचें दुकान संगताच. मालगड्या तावन देंवन आयिल्ली आंगड आनी काफयेचें दुकान तें. मोडल्यांनी मुखार आडोस आसलो तर मुखल्यान तगडाची पात्री बसयली. घराक थोड्या वर्सां पयलें नळे घालून चिके सोबायल्ले. बिरामूण कुळयोच्यो जाल्यान खाण जेवणा तयाऱ्यांत तो उकडलो हात. बाबुलनाक जल्मलो हेच आंगडीच्या फाटल्या बिडारांत आनी आतांय ताणें जियेवचें तेच बिडारांत. ताजे भाव इल्ले इल्ले शिकोन मद्रासांत कामार पडून थंयसरच काजार जावन बऱ्यान जियेताले, तर ताज्यो भयण्यो काजार जावन एकलें कण्णूर आनी एकलें तिरुपतींत आसतलें. आनी बाबुलनाक येदोळी काजार जायनासतना एक सुरूच आसलो, तीच आंगड चलावन. सुमार 10 दिसां पयलें ती सर्व आयिल्ली. खंय तावन ते तो नेणा. बारीक आनी कळबार भरलो दादलो कालिया. चिक्के गोरी सोबायेची भरिल्ली गुरवार बायल लक्ष्मी. आनी तें ल्हान कांय 10 वर्सांचें चेडू बिट्टू. डोंबराटा खेळची मनशां ती. आंगडी देंगेनेच आसल्या अडचणाच्या जाग्यार तांणी गुवळ घालो. तशें करच्याक बाबुलनाक तांकां ना म्हणलो ना. तशें म्हणासतना रावूंक 2 कारणां आसलीं. डोंबराटाची मनशांनी तांचो खेळ ताज्या आंगडी मुखार दाखयलो तर आंगडीक जायतो व्यार जाता म्हण तो जाणा. सांजेर डोंबराटा खेळटना सांतेक आयिल्लो जायतो लोक आनी इस्कालाची भुरगीं एकदम भरतात. ह्याच्या वरवीं काफये दुकानां आनी आंगडीक व्यार जायतो जाताच ही ताजी चिंतना व्याराची. दुसरें, लक्ष्मी तसले बायल आयलें तर ताज्या लागीं इल्ली सळवळ करयेत. आपल्या आंकवारी दोळ्यांक इल्ली थंडाय मेळात. नाणयेक नांवक घी या कुडीच्या निताळायेक वेताना इंडांतल्यान तिळून दोळ्यांक इल्लो शेक दिव्यात. काजार जायनासतना आसले दादल्याक मेळचे तर तितलेंच न्हय. पहिल्या दिसाच्यो डोंबराटाच्यो खेळ पळोवन लोकाची खेट भरून गेली. सांतेक आयिल्लो लोक इस्कालाचे भुरगे थंयसर भरून गेले.
बाबूल नागाक आनी तशें डोंबराटाच्याक व्यार बरोच जालो. पूण तो खेळ मात देखून बाबूल नाग आपल्या काळजांत रडलो. ते ल्हान चेडू बिटूच त्या डोंबराटाची जीव इबावली, खेळाची पुतली. कालिया आपल्या दुवेचे वीद वावळी करून पैसे जमायतलो आनी आपले जीवन काडतालो. खेळा उपरांत खेळ. त्याच नेण्टाचेर ताजे कुडयेचे आटेविटे तें पळोवन लोक खुशी. थोडे बिरमतेन आनी थोडे खुशेन पैसे उडयतले. कालिया पैसे जमायतलो. पयलो खेळ आराम जाताना गोणयेंत भरून आसल्यो आरश्याच्यो खोंची धरणीचेर कालियान शिंपडायलो. ते खोंचीच रास पळयतना कांय सादारण कालीज आसल्यान भियेजाय. कालिया कटोरायेन बिटूच्या पायांक आनी तकलेक आरावन ते खोंचयेचेर उडय लागलो. उपरांत ताका उठोंक सोडिनासतना आपूण तेच कुडयेचेर चलोवन नाचोंक लागलो. दुसऱ्या खेळांत कालिया आपल्या एक हातान बिटूच्या तकलेक धरून दुसऱ्या हातान ताजो पाय बागावन ताजो आख्खो जीव एक व्रत करून सर्वांक धादोस करी लागलो. तिसऱ्या खेळांत एक ल्हान बडयेचेर बिटूक आकाशार उखळ उबारायेर थावनूच वाऱ्यार उडोवन आयिल्ल्या जाम्याक आजाप करी लागलो. लोक ह्या तरण्या ल्हान भुरग्याचे धैर्य देखून आजाप पावताच आनी त्याच वरवीं कालियांक पैसे जायते मेळटालेच. कित्याक ते ल्हान भुरग्याक कशें करताय? पयल्या रातीचो खेळ आखेर जावन भायल्यान बसून आसल्या कालिया लागीं बाबूल नागान विचारलें, भिवंकू रे रांडूळ भुरगे ही न्हय अण्णा ही. कालियाच्या तकलेर सोऱ्याचो देंवचार येदोळच चडून गेलो. म्हाज्या पोटाची भूक थांबावंक देवान दिल्ली भुरगें. हाज्या वरवीं आमचें पोट भरता. अळे, हें परत गुरवार. चेडू या चेडो 2 वर्सांनीच जीव बगायता. पैशे दोड्यान जातले. ह्या जिवाक रातीक इल्लो सोरो मेळ्यार जालें. हेर कितेंय जाय, आमी आस्त बदी करिनाव. जीवन काडचें. भुरग्यांक चड कश पिले तर लोक चड पैसे दिता. म्हाज्या पोताकय इल्लो सोरो चड मेळटा. कालियाच्या दोळ्यान आबलेस आसलो तोंडार विकाळ हांसू. न्हय कालिया, ह्या भुरग्याक भें दिसना? म्हाका पळयतनाच भें दिसता बा. कालिया परत हांसलो. कटोरायाचो हांस तो. हळदुव्या दांता इड्यांतल्यान तेदलाच खेल्ल्या मासलेचो कोपो उगतो दिसतालो. तो नाक्षेन काडन जिबेर दवरन आनी मुकल्या दांतांनी बारीकायेन चाबा लागलो. आमी देवान विसरल्या भुरग्यांक जल्म दिवच्या ना. देवान विंचिल्ल्या भुरग्यांक न्हय. जल्मतानाच तांचे काळीज उज्यांत भाजता. बियांक लासून काडता. तांणी भियेल्यार तांकांच उज्यांत भाजून 4 दीस जेवचें. हाज्याकी चड दोगां चेडवां आसलीं. एकलें चिके व्हड जाताना डोंबराटा खेळूंक आयकल्लें ना. कोयत्याच्या एकच मारान गोमटी कुडकी केली आनी खंचिकी पोंडांत पूर्ण सोडलें. आजून कोणाकी कळीत ना. दुसरें आनी एक हरामी आमकां सोडन खंयच्यागी मिंडा सांगाता धांवूंक उर्दालें. चन्नपटणांत आसतना भिकणाश खंयचें. काळी मातेक रक्ताची बली दिनासतना कितलोच तेंप जालो. ताचे रगात दिवन तिका खुशी केलें. हाकाय उज्यान 2 पावटी दांगून दवरलां. आनी हें म्हजें बायल बाळां जाल्या उपरांत हाणें नव्यान जल्माल्या तशेंच केलें तर ताकाय तशेंच करता. देवान विसरल्ल्या खोट्या जातीची किडे ही अण्णा. मजबुरी कितें करयता. आमचें पोट भर जाय तर तांकां तशेंच करी जाय न्हय गी. आमची भुरगीं जाल्यार कितें. काळी मातेचें देण येतें आमकां दुबळ्यांक. बाबूल नागाच्या पोटांत पिंत कदवळें. तो मुखार उलयलो ना. डोंबराटाचो खेळ पळोवंक
मनशां सदांचे बरी नातलीं. लोक पळयलेंच पळोवन थकलो जावेत. कालिया कांय मुखल्या गांवांक वचूंक तयार करून आसलो. दनपारां जाताना बिटू दुकानाक आयिल्लें. बिटूच्या हाती 4 रुवयो आसल्यो. कितले पयशे म्हण विचारिनासतना बाबूल नागान ताच्या हाती बटाट्याच्या फोडींची ल्हान पोटली दवरतना कालिया उदेलो. चोट्टे चेडी हें. बिटूच्या केसाक धरून ताणें 4 पोटी गुंडायले. पयशे चर्न खाण खाता रंडेची आवलाद. पोर इल्लो धंदो आसलो. काल तावन लोक पयशे उडोवंकच आयकनात. हांवें खावंक दिवचे की ह्या म्हज्या ताळ्याच्या तानेक इलो सोरो घेवचो. म्हजे पयशे चर्न खाण खाता बेवर्सी चेडू. बिट्टू भियेल्लें, दुखीन रडलें. पूण कितें करतलें? हातांत आसली पोडीची पोटली धरणीक पडली आनी धुळयेंत पोडी पडून गेल्यो. कालिया, बाबूल नाग हळवायेन म्हणालो, तुज्याच भुरग्याक तूं तशें करताय? पाप, ताज्या वरवीं तूं जियेताय न्हय गी. तांच्या पोटाक दिनाय तरी ती वांची कशी? कालिया कडकडलो. तशें म्हणनाका ना. हें चेडू कोणाचें तें कोण जाणा. पूण म्हज्या पोटाक सुरो पड जाय जालो हे पयशांनी आनी ताचो हें खाण खायत तर ताका जीवशी मारता पळय. बाबूल नागाक मुखार कितेंच उलोवचें धैर्य मेळ्ळेना. त्या दिसाच्या डोंबराटांत बिटूक उणें उब्या रावल्ल्या कदे थावनूच त्या आरश्यांच्या खंयचेचेर उडयल्लें. ताज्या पोटाचेर जाता तितलें तो उडलो. पूण तें तरणे बिटू काळजांत रडलें जावेत पूण दोळ्यांनी दुखां आयलीं नात. 2 दिसां उपरांत सकाळीचे न्हाण आनी दिवलाची भेटी जावन खाणाची तयाराय करतना बिटू कॉफये दुकानाच्या बांकाचेर बसून आसलें देखलें बाबूल नागान. बाबूल नागाक ताची भिरमत दिसली. बिटू, कितें जालें पुता? ताच्या माथ्यार हात दवरून ताणें विचारलें. बिटूच्या दोळ्यांनी दुखां आसलीं. वोंट कांपतालें. कळज्यांत शिरशिरे उक्त्यान दिसतालें. अम्माच्या पोटांत कांय ना. तिका कांय तरी खावंक आबून दिवंक ना. काल धंदो जावंक ना म्हूण आबू रागार जाला. ती तकली घुंवून पडल्या. बाबूल नागाचे पोटांत उजो पेटलो. आजार तो जावंक नातलो. एका स्त्रियेचे कश्ट ताका कळीत नातले. तरी भरल्ल्या गुरवारीच्या पोटाक कांयच ना म्हणटाना ताच्या काळजाक 1000 कुडके केल्या बरी तो कळवळो. दुकानांत कांय नातलें. राती उरल्या उंड्याची 4 कांपां सोडल्यार 3 कागदा कुडक्यांत गुट लावन बिटूच्या हाती तेपूंक तो उरदालो. बिटून ती घेतली नात. मामू, तें आनी खंय रडतलें. हांव तुज्या लागीं एक उपकार विचारूं? एक उपकार? तें कितें? विचार, सांग तूं. तूं काजार जावंक नाय मू? बाबूल नागान उतरां काडलीं नात. बगार तकली हालायली. ना म्हणचे बरी. तर तूं म्हज्या अम्मीला काजार जाताय? बाबूल नाग एक घडीभर थंड जालो. ताका उलोवंक जालेंच ना. जिवनांत कोणेच येदोळवरे विचारिनातलें सवाल हें. ताच्या काळीज खांपोक लागलें. जीव मिरमिरलो. तूं कितें उलयताय बिटू? हांव तुज्या अम्मी लागीं शी तशें तूं कित्याक म्हणटाय? बिटू परत रडलें. म्हाजी अम्मी भारी बरी. तिका आबू खटिनायेन कश्टिता. काल रात्री आमकां जेवंक सयत ताणें दिलें ना. तूं अम्मीला काजार जाताय? बिटू, तशें जायना बिटू. अशें म्हणलें तुजो आबो आयकता तर तुका जीवशी मारूंक कसा? थोड्या वेळाचें मौनपण थंयसर भरून रावलें. बिटू आंगड सांडून वच्या पयलें गुणगुणोवन म्हणालें, तूं आम्मीला काजार जाशी तर आबूक हांव जीवशी मारतां. बाबूल नाग खांपलो. तसले उतरां तसल्या चेडवात हांव? तो रागाराय जालो आनी बिटूक ताणें
अंगडीतावन धांवडावन सोडलें आनी दुसऱ्या दिसाच कालियाक आनी लक्ष्मीक न्हिदल्या कडेची कोणेगी जीवशें मारलें. तें बाबूल नागाच्या अंगडीतावन 20-25 मेटां पयस. लोक भरून गेलो. पोलिसांची तनकी जाताली. लोकाच्या खेटीमध्ये आसून बाबूल नाग हें सर्व देखतालो. तरणे आस्कत बिटू पोलिसा सरशीन देगेन उबे आसले. कालियाचो मांडो चेंचून गेलो. लक्ष्मी तकली फुटली. उबार पोट तशेंच आसलें. दोगांयची मोंडी व्हॅनाचेर घाली. पोलिसा मदल्या एकल्यान व्हडा ताळ्यान विचारलें, हे चेडवाचो वारेसदार कोणे आसात? लोक थंड आसलो. परदेसी चेडवाचो वारेसदार जावंक कोण तयार? मौनपणच थंय भरोवन गेलें. बाबूल नागान बिटूक पळयलें. तें रडनातलें. कालच्या दिसा ताज्या आंगडी आयिल्ल्या वेळी आसलें भें आज ताज्या थंय नातलें. बागार ताज्या दोळ्यांनी कसलें की समाधान आसलें. त्या समाधानाचें कारण बाबूल नाग मात्र जाण आसलो. ह्या चेडवाक आतां रांड्याच्या घरा विकतले हे चोर. दिनू फाटल्यान उबो रावन म्हणालो. बाबूल नागाचे काळीज कांपलें. जिवनांत येदोळ करिनातले दयाळ करणी करूंक ताजे काळीज आशेतालें. पोलिसांनी परत बोब मारली. कोणी नात तर हाका आमी व्हरते लाव आनी हांव आसा, बाबूल नाग उमाळोन म्हणालो. तेच घडयेक बिटूचे दोळे बाबूल नागाचे दोळ्याक मेळ्ळे.